नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साहित्यकार्य कार्यावळीत तुमकां येवकार. सद्याक तुम्ही जाणा आसतले की गोंयची राजभास ही कोंकणी. मात गोंयांत भितर कोंकणी मदीं दोन गट आसात. एक गट आसा तो देवनागरी हीच गोंयची राजभाशेची लिपी अशें म्हणटा आनी दुसरे वटच्यान रोमीवाले म्हणटात की आमचेर अन्याय जाला आनी आमकांय आमच्या राजभाशेक भितर रोमी लिपीक सुवात मेळपाक जाय. हाका लागून एक जाला की एक भास आनी दोन गट हाका लागून भाशेची उदरगत जी जावपाक जाय ती खंय तरी आडखडटा. आनीक रोमीवाले देवनागरीचेर आरोप करतात की अन्याय जालो. आमचे नागरीवाले रोमीवाल्याचेर अन्याय हे करतात, आरोप करतात की ते दोशी घालतात. आनी ह्या हातूंत भितर एक जाता की कोंकणीची जो फोर्स आसा तो डिवायड जावन वता. सो ह्या फाटभुंयेचेर आतां एक गजाल बरी जावपाची आहा, म्हणजे 30 मेक ग्लोबल रोमी अभियान हांणी एक अखिल भारतीय साहित्य आनी संस्कृती महासंमेलन म्हणून आपयिल्लें आसा. आनी तातूंत भितर आमच्या कोंकणी भितर ज्यो 5 लिपी आसात त्या 5य लिपींतल्या साहित्यिकाक आनीक वावुरप्याक एकठांय हाडून एक सगळ्या मदीं एक समझोता जावपाक शकता काय कितें ह्या हाजेर ह्या संमेलनाक विचार जावपा आसा. सो ताका लागून ह्या हाजेर आमी चर्चा करपा खातीर हें संमेलन कितें आसतलें, ताचे मोख कितें आसतली ह्या हाजेर विचार करपा खातीर आनी भासाभास करपा खातीर आमी आपयल्यात ते ग्लोबल रोमी अभियानाचे अध्यक्ष कॅनडी बाब आफोन्साका. कॅनडी येवकार तुका. कॅनडी, म्हाका एक सांग की हे संमेलन तुमी पयलीं तुमचो एक आरोप आशिल्लो की आरोप किंवा तुमची मागणी आशिल्ली रोमी तिजें स्थान मेळपाक जाय हो तुमची मागणी आशिल्ली. आनी आतां तुमी 5य लिप्याक एकठांय एक प्लॅटफॉर्माचेर हाडटात. कितें आलो फाटलो हेतू, कितें कशें हे आयडिया कशी आयली आनी कित्याक लागून आयले? आमचे पयले सावन गोंयकारांचे म्हणजे रोमीचे 2 डिमांड आसले. एक इक्वल स्टेटस फॉर रोमी लिपी इन द ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट आनी दुसरो रोमीक इस्कॉलांनी शिकोवची, संदी दिवची. हे 2 आमचे डिमांड. पूण जेन्ना हांवें कोंकणीचो अध्यक्ष कसो ही चळवळ चलोवंक हातीन घेतली, तेन्ना 2 वर्सां जालीं, तेन्ना बारीक स्टडी केले उपरांत म्हाका जेन्ना आमी बाब एरिक ओझारियोक मेळ्ळे तेन्ना आमकांय कॉमन येयलें की तांची लिपयेक लागून प्रॉब्लम आसा. म्हणजे आमी कोंकणीक 5 लिपयो आसात, देवनागरी, रोमी, कन्नडा, मल्याळम आनी पेर्शो अरेबिक. पूण एकूच मायेचे पूत ते भाव कशे. पूण लिपयांक लागून आमचे मदें फूट पडली म्हणून हांव, कित्याक लिपयांक लागून फूट पडोंक ना. फूट पडल्या कितें एक पॉलिसी जी साहित्य अकॅडमीन घडोवन हाडल्या ताका लागून हे धोरण जे आमी 1 लँग्वेज 1 स्क्रिप्ट पॉलिसी हें सारकें ना अशें आमकां दिसता. आनी ताका लागून उरल्या ते 4 लिपयांचेर अन्याय कसो जाता असो दिसून येता. ताका लागून आमच्या मनान जालें एक कित्याक आमी सगळ्या संस्थांक एकठांय हाडून हाचेर बरी भासाभास करुया आनी तितूंतल्यान कितें तरी बरें येता जाल्यार पळोवया अशें म्हणून आमी आमचो एक प्रयत्न कसो जालो. तेन्ना आमी पर्शी वचोन बाब एरिक ओझारियोक हांव मेळ्ळो. हांव आनी मायकल जूड ग्रासीस गेल्ले आनी थंय बरो खुशाल जालो. म्हणूंक लागलो या करुया, एक महासंमेलन घडोवन हाडया. आतां बाबडो ना, तेन्ना तेणें आमकां जायतो सहकार दिलो. तेणें आमकां थिंगाच्यो 5-6 संस्थांक एकठांय करून एक मिटींग घेतली आनी हांवें एक पावर पॉयंट प्रेझेंटेशन दिलें कित्याक गरज आहा आमी सगळे एकठांय येवन भासाभास करपाची. आनी तें सगळ्यांक मानलें आनी तेन्नाच एक थाराव कसो जालो, एक संमेलन गोंयांत घडोवन हाडया. पण तूं म्हणटा तशें आतां जर हे 5य लिपी एकठांय आयल्यो जाल्यार कितें फायदो जातलो अशें दिसता तुका? कारण एक म्हणटात ते तूं आतां 5 लिपी म्हणटात, पूण तातले पर्सो अरेबियन इट इज ऑलमोस्ट आसा काय ना म्हणटा ती ते आसा. म्हणजे कोंकणी एक तेंपार बरयताले, अरेबीक भाशेंतल्यान कोंकणी बरयताले. आज काय कोण नात, कोण दिश्टी पडनात. इवन मल्याळमान ऑलरेडी एक्सेप्टेड दॅट आपले म्हणजे केरळांतले जे कोंकणी आसात ताणें ऑलरेडी एक्सेप्टेड दॅट देवनागरी इज देअर स्क्रिप्ट फॉर द ऑफ रायटींग. हे ऑलरेडी आतां प्रश्न आतां रोमी आनी कन्नड हांचो. सो अशें हे 5य जाणांक येवन कितें काय फकत कमी
एक हे करपाक लागून कन्नड आणि रोमीक सपोर्ट मेळपाक लागून आनीक 2 लिपीक भितर तातूंत भितर घाल्या. ना 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 सी इम्पॉर्टंट मुद्दो आसा म्हणतो हे संमेलनान मुद्दो आहा म्हणटा तो आतां 40 मायज वर्सां जालीं वन लँग्वेज वन स्क्रिप्ट पॉलिसी साहित्य अकादमीन बांदून घेतल्या 1987 घडलेली ती. सो आतां कितलीं वर्सां जालीं आतां तेजेर विचार करचो आसा, एक मोलावणी जावची गरज आसा की ती फायद्याची जाल्या वा लुकसाणाची जाल्या. म्हाका तरी दिसता ओ दुसरे 4 लिपयांचे संघटना आहात तांकां तरी दिसता आमचेर तेंचेर अन्याय कसो जाला म्हणून. आणि 2 लिपयो काबार जाल्यो, सो तुवें म्हणलें काबार जावपाच्या रस्त्यार आहा. एक काबार Almost जाली, दुसरी काबार जावपाच्या वाटेर आसा. पर्सो अरबीक काबार जाली. तो कित्याक लागून जाली? मलयाळम काबार जावपाच्या वाटेक आहा. कित्याक लागून? घोडे ही पॉलिसी तांकां लुकसाणाक पडली. घोडे ती हें एक धोरण एक भाशा एक लिपी हें तरी धोरण पॉलिसी करना जाल्यार घोडे ते जिवार उरतले ना, आसले. पूण एक आमचे मल्याळमांतले जे साहित्यीक आसात ताणें ऑलमोस्ट मान्य केलें की मल्याळमान बरोवन आमकां ज्या तरेन बाकी कडेन आमचें साहित्य वचपाक जाय, कोंकणी साहित्य तें वचप शक्य ना, कारण इट वील बी कन्फायन्ड ओन्ली इन केरला. सो ताका लागून तांणी ही लिपी सोडून ते ऑलरेडी देवनागरी कडेन आयले. हय, ते कितें जाला तेंच्यांनी सी दे आर व्हेरी फ्यू पीपल आणि ती ऑलमोस्ट इन द डायंग वर्ज एज यू सेड. आतां तेंच्यांनी देवनागरी आमचे भावांनी तांकां थोड्यांक कन्विन्स करून ते वाटेन ओडल्या. सी तेंचें कितें आहा, दे आर पॉलिसीज लायक दॅट. इवन तेंची संमेलनां आहात आतां सुतर संमेलनां सवका सगळ्यांक कन्विन्स करून तेंचे वाटेन हाडपाचे तेंचे प्रयत्न चलता. बट ते आतां तुम्ही तेच करतात न्ही, तुम्ही रोमीवरचे हाडपाक सोदतात. ना 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 आमी कितें आमी कांयच करूंक सोदना. कन्विन्स करपाक सोदतात तुमी. आमी फकत संमेलन घडोवन हाडटा, येया उलोवया लायक बराबर उलोवया. म्हणजे पांचूय लिंग प्रॉपर रेप्रेझेंटेशन तेंची संमेलन जाता तेन्ना आमकां प्रॉपर रेप्रेझेंटेशन मेळना. आणि तेंचे धोरण दुसरी आहा न्हू, तेंचे लायक देअर विजन इज टू प्रमोट देवनागरी. एंड आमचें तशें अशें कांय ना. आमचें लेट अस ग्रो टुगेदर, ऑल द स्क्रिप्ट्स कम टुगेदर. आनी हें कितें भासाभास कितें तितलें बरें कितें येवपाचें आहा तें दस आमचे जाणवणदार भासाभास करतात ते सांगतले. ना तांचे धोरण एक आसा की ताणें आतां ऑलरेडी साहित्य अकादमीन मानिल्लें आसा की देवनागरी इज आमचे स्क्रिप्ट फॉर कोंकणी. आमच्या राजभास कायद्यानूय हे केल्लें आसा देवनागरी कोंकणी ही स्क्रिप्ट म्हणून फॉर कोंकणीची. सो ते आतां देवनागरीवाले म्हणटात की आमचे मदीं आतां लिपीचो प्रश्नच उरूंक ना. आमी फकत आतां कोंकणी साहित्य आनी कोंकणी समाज कसो मुखार व्हरपाक आमचे जे पळय भासाभास चलतली आमचे प्रॉब्लेम देवनागरीवाल्यां कडेन ना म्हणूचे लिपयां कडेन ना. ते आमचे भाव. आमकां इक्वल वी आर रिस्पेक्ट देम वट एवर दे हॅव डन वट एवर इज गोईंग ऑन. आमचें बरें डिस्कशन आहा. आमी साहित्य अकादमीक पळयता. साहित्य अकादमीन जे ही पॉलिसी काडल्या वन लँग्वेज वन स्क्रिप्ट पॉलिसी, एक भाशाक एकूच लिपी, हें सारकें आसा वो ना. हांगा कितें आसा साहित्य इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड साहित्य अकादमीचें काम कितें. साहित्य अकादमीचें काम न्हय एकल्याक वयर उबारून दुसऱ्यांक सकयल घालप. साहित्याचें अकादमीचें काम 5 लिपयांचें साहित्य वयर काडून हें तेंचें धोरण जावंक जाय. तेमी कितें केलें, तेमी आपणाचो रोल विसरले ते. आनी दे हॅव बिकम अ गेटकीपर. दे आर नॉट अ गेटकीपर, दे आर द गार्डियन्स ऑफ ऑल द 5 स्क्रिप्ट्स ऑफ कोंकणी. हें तेंच्यांनी काम करूंक ना. So this is what the discussion is focused on. The first discussion will be focused on this. ही पॉलिसी जी साहित्य अकादमी सारखी हो ना, and is it necessary for the साहित्य अकादमी to re-evaluate and change it? कॅनडी तूं म्हणटा की साहित्य अकादमीन भाशाक बाकीच्या स्क्रिप्टाक कुशीन दवरला. तूं म्हणटा एखादी तथ्य आसा ते तुज्या भाशेंतल्यान, पूण जे देवनागरी जे म्हणटात, देवनागरी आपले जेन्ना केस मांडटात ते म्हणटात की खंयच्याच भाशेक कुशीन दवरूंक, खंयच्याच लिपीक कुशीन दवरूंक ना. फकत तातूंत एक तरतूद आहा, तुमी तुमच्या लिपींतल्यान बरयतात आनी तेच हे नागरींतल्यान बरयात आनी यू आर क्वॉलिफाय फॉर दॅट अवॉर्ड. नो, ते भाशेन कित्याक करूंक जाय. सी म्हणजे आमचे संस्था पळय 4 लिपयांच्यो, तेंचें मन कितें आसा. साहित्य अकादमीन एक कोंकणी एडवायझरी बोर्ड म्हणून करून हाडला 5 लिपयांक. हांगा पयलें चुकलां. एक्चुअली कायद्या प्रमाणे साहित्य अकादमीन 5 लिपयांचे 5 कोंकणी एडवायझरी बोर्ड घडोवन हाडूंक जाय आसले. तेन्ना एक लिपयेचो उदाहरण जातलें आसलें. आतां कितें जाता, आतां ते कोंकणी एडवायझरीचेर बोर्डाचेर बसून आहा तेंचेच मनीस आहा बसून. इट इज कम्प्लिटली मॅनिप्युलेशन.
सो इट इज नॉट राईट वॉट एव्हर पॉलिसीज दे आर टेकिंग ते पॉलिसीज फकत एके लिपी एक फावो ते जाता ते बरोबर घेता प्रॉपर रिप्रेझेंटेशन ना थिंगा. पूण हो जर इश्यू हे करतलो जाल्यार आतां तो साहित्य अकादेमीन आपलें धोरणूच चेंज करपाक जाय. इफ हो issue- नेसेसरी येस, हय. इफ नेसेसरी सो गरज पडली कित्याक तेजे साहित्याचें काम साहित्य राखून दवरपाक एक एक लिपीचें हें तेंचें काम गेटकीपर जावप न्हू. तूं भितर या रे, तूं भायर राव रे, हें तेंचें काम न्हू. ना पूण हाजे खातीर जेन्ना कर्नाटक हाणें केस काडली ती लॉस्ट एट केस. सी केसीस लॉस्ट इज केसीस रॉंगली ड्राफ्ट करूंक जाता कितें चुकोवंक शकता जायतें आसता तेजेर मागीर हांव परतून उलोवया बिकॉज दॅट्स अ बिगर टॉपीक. ओके. सो म्हाका बरें हांव तुका क्रिटिसायज करपाक लागून ना. एक क्वेश्चन वता आसलें न्ही तुजे कडल्यान हे हातूंतल्यान चडांत चड जाणा जावन घेवपाचो हो तुजो इश्यू आहा. ताका लागून सांगता हे तुजें संमेलन आतां जावपाचें 30 तारखेर मेन म्हणजे 30 तारखेर ज्या दिसा आमच्या गोंय घटक राज्य दीस आसा त्या दिसा दवरपाचें कारण कितें वेगळें कितें आसा कितें नो 30 तारीख म्हणटा आमचो गोंयचो घटक राज्य दीस येस आनी घटक राज्य आमकां मेळ्ळा ते कोंकणी राजभाशा जाला म्हणून ताच्या फाटल्यान मेळ्ळ्या. तेकाच लागून त्या दिसा तुम्ही हे संमेलन दवरतात हाजे फाटलो हेतू कितें काय म्हणून तेकाच लागून दीस इज द बिगस्ट सेलिब्रेशन ऑफ कोंकणी आमकां दिसता. 5 लिपयो कोंकणीच्यो बराबर येवप आनीक आमकां गोंयकारांक त्या दिसाक कोंकणीक लागून घटकराज मेवलें. सो दॅट इज वन ऑफ द रिजन्स वाय वी केप्ट इट ऑन गोवा स्टेटहूड डे. आनीक एक दुसरो दोन दीस आहले आमी चूज केल्ले. आनीक एक ऑगस्ट 20th वर्ल्ड गोवा डे. ते दिसाक आमी हे 2 दिसां मदें हो दीस थारायलो करपाक. फुडाराक एक दीस गोडे ऑगस्टान जायत खंयचो ओवर स्टेटहूड डे 30 तारीख जाता हे 2 दिसां भितर जातले. सो हे तुमचें आतां पयलें संमेलन आसा तुमी हाजे फुडें अशें चालू पळय म्हजें विजन जेन्ना हांवें हें तर ही साहित्य एक संमेलन करून फायदो ना. कित्याक आमी तर साहित्य अकादेमीक एक मॅसेज धाडूंक सोदतात थ्रू दीस कलेक्टीव संमेलन. तेन्ना गरज आसा तें वर्साचे वर्साक अंटील यू मीट सक्सेस. तें एकाच वर्सान जातलें म्हणून जायना. पयल्याच फातराचेर फातर फोडना आनीक जायतीं संमेलनां जाय पडटलीं. माधव शानबाग 1939 संमेलन केलें वन लँग्वेज वन स्क्रिप्ट जाय म्हणून 40 वर्सां लागलीं ताका 1987 जालें. सो आमी आनी आमचे ग्लोबल कोंकणी फोरमाक आमचे आमी एडवायज केल्ली आसा हे संमेलन आमी आसूं नासूं हें संमेलन मुखार येतलें वर्साच्या वर्साक. जे आतां 30 तारखेर जें संमेलन जावपाचें आसा थंय कोण कोण येवपाचें आनी बेसिकली खंयच्या इश्यूचेर तुमी भासाभास करपाचे आहात? पयले म्हणल्यार 3 मुद्दे आमचे मेन घेतलेले. एक कोण येवपाचे कोण आहा काय म्हणटा खंयचे लोक येवपाचे कितें येवपाचे? हे संमेलनाक आख्खे कोंकण बेल्टाची संघटना पळय आहा त्यो हाजीर आसतल्यो. सद्याक मँगलोरसान 5 ते 6 संस्था येतात. मँगलोरसान 2-3 कॉलेजीचे भुरगे आमकां कॉम्पिटिशनान कल्चरल कॉम्पिटिशनान पार्ट घेवंक येतले. ते भायर कारवारचे येतले, मागीर आमचे सावंतवाडीसान येतले, मुंबयसान येतले आनी आमचे गोंयच्योय संस्था आहा. तांतल्यो 3 मेन डिस्कशन जातली. मेन पयलं डिस्कशन म्हणल्यार जशें हांवें म्हणलां एक भाशा एक लिपी ही पॉलिसी कितली फायद्याची वा लुकसाणाची. ओके तेजेर भासाभास करतले आमचे जाणवणदार आमचे साहित्याचे. दुसरें आहा साहित्यांतल्यान एकवट. साहित्यांतल्यान सगळ्यांनी एकठांय जावन कशें एकवटाचें पावल मारूंक जाता. आमचें सदांच आमकां आमचें विजन आमी सगळे 5 भाव कोंकणीचे एकच मागीर चेप भुरगे एकठांय येवन कितें सोल्युशन काडून मुखार सगळें आमचें साहित्य कशें वाडोवंक जाता, कशी आमची भाशा कोंकणी भास वाडोवंक जाता, फुडें वचूंक फुलां येतात तेजेर ते लक्ष घालतले. आनी तिसरें संस्कृतायेंतल्यान एकवट. तिसरें संस्कृतायेंतल्यान एकवट तेजेरूय जातलें. जशें हांवें सांगलां भुरग्यांचें युथाक आमी कल्चरल कॉम्पिटिशन दवरलां. बरें इनाम दवरलेलें आसा. आनीक हे कल्चरल कॉम्पिटिशनान ती भाग घेतली. त्या दिसाक बरी आनीक एक बहुत म्हत्वाची गजाल जावची आसा. एरिक ओजार येवन एक कोंकणीचो बावटो डिझायन केल्लो जे ते कर्नाटकांत वापरता, मँगलोरान वापरता एज अ फ्लॅग ऑफ कोंकणी म्हणून. तोच फ्लॅग आमी हिंगा एडॉप्ट करतले त्या दिसाक आमच्या गोंयांत. तशेंच एक कोंकणीचें एंथम जें आमी रचलां तेंवूय आमी रिलीज करतले त्या दिसाक. केन्ना असली केन्नाय संमेलन जातात
तेन्ना मेन म्हणटात ते ताका एक जर यूथ फोर्स मेळ्ळो जाल्यार ते सदांच एक फायद्याचें आसता. कारण कित्याक तूं आतां म्हणटा तशें तुमी आतां म्हणल्यार आमी आसले किंवा नासले फुडें चलपाक जाय. फुडें चलपा खातीर तो एक यूथ हें आसपाक जाय. सो ह्या संमेलनाक तुमी युथाक कनेक्ट करपा खातीर तुमी सांस्कृतीक जें म्हणल्यार पूण फकत सांस्कृतीक हातूंतल्यानूच जावपाक शकता हे यूथ कनेक्ट जावपाक काय आनी कितें तुमचे कडेन आसा? मेन इज आमचे प्रोग्राम कितें आसा? पयले सुदेर आमचे ग्लोबल रोमिंग लिपिया अभियानाचे यूथ सेल आहा. त्यांचे आमचो प्रेसिडेंट आहा, सेक्रेटरी आहा, ट्रेजरर आहा. ते सेपरेट विंग आमी ऑलरेडी क्रिएट केले आनी आमचे भुरगे आनी ते ट्राय करता वावुरता. ते बरयतात बी तुगेले ते रोमीन बरयतात? रोमीन बरयता आनी ते वावुरता जम्यान भुरग्यांक, नवे कॉलेजींतल्या भुरग्यांक, दुसऱ्या युथांक हाडून. हे आमी संस्कृतायेचें कॉम्पिटिशन म्हणजे लोकांक कितें तर ते महासंमेलन जिवाडूय करपाक बरें उमेदीन हाडपाक सगल्यांक आनी सगळ्या युथांकूय मातशें उमेद जातली ताका लागून आमी तें दवरलां. आनीक म्हत्वाची गजाल म्हणजे आमचे यूथ तरणाटे बाय रेमोना फ्रॉम मँगलोर जे हालींच भारतनाट्यमान गिनियस वर्ल्ड रेकॉर्ड ब्रेक केला तेवूय हांगा हाजीर जावचें आसा ह्या संमेलनाक. तूं आतां मँगलोराचें म्हणटा पूण मँगलोराकच तांचे भितर थंय 2 ग्रूप आसात. सो ते मँगलोराकच ते एकठांय सगळे आसात असल्यातले गजाल न्ही. ते थंय 2 ग्रूप आसात. सो हांगा कोण येतले खंयचे ग्रूप रिप्रेझेंट करतात तुमगेले हाका? सगळे ग्रूप येतले. आमी कोणाक बारावंक ना. सगळे ग्रूप मँगलोरचे येता. मँगलोरचे मान शोभन, पोएटिका, लेखकाचो संघ जायते 5-6 ग्रूप आहात थिंगा निसरले. बॉम्बेसान आमचो गोवन आउटरीच येता. ओके. सगळ्यांची नांवां म्हाका याद जायना. हांवें केरळाची आहा तेंची नांव मातशें डिफिकल्ट आहा. बट येता, सगळे येता. आनीक सगळ्यांनी आमकां रिस्पॉन्स दिला. मातशें तुमगे सिंधुदुर्ग येवपाक सिंधुदुर्गाचे कितें तांचे तांकां खंयची लिपी जाय? रोमी जाय थिंगा. सिंधुदुर्गाक दे आर इन महाराष्ट्र आनी ते रोमी हे करतात. या सी आमकां अशें ते आमी आतां हें संमेलन तूं रोमी करता ते जेवचे अशें न्हू. ना आमकां तशें ना. तूं खंयच्याय संस्थेचो जावं ऑल आर वेलकम. तूं खंयच्याय लिपयेचो जावं all are welcome because this is a discussion. It is a very frank discussion that is first time happening. It is a historic one, you can say, that all 5 scripts of Konkani are getting an equal representation on the platform. कॅनडी एक तूं मान्य करतलो आनी हांवूय मान्य करतलो की म्हणजे आमी कितलेय जरी म्हणले जाल्यार देर आर 2 ग्रुप्स इन गोवा. 2 गट आसात. एक रोमी मागता, एक नागरी म्हणटात, नागरीच जाय म्हणटात. दुसरे कडेन रोमीकय आपलो जागो जाय, सुवात जाय असो हें केला. आनी नाई म्हणल्यार ह्या दोनूय ग्रुपां मदीं एक मोठो वाद आसा. हें मान्य करता तूं? Yeah, it's been going on for last 40 years. अशा हातूंत भितर तुमी आतां देवनागरीच्याय लोकांक तुमच्या व्यासपीठाचेर आपयतात. सो कोणाक मेळ्ळे तुमी? तांचो रिस्पॉन्स कितें आशिल्लो? आमी सगळ्यांक इन्विटेशन धाडलां. गोवा एकेडमीक धाडलां, कोंकणी एकेडमीक धाडलां, कोंकणी भाशा मंडळाक धाडलां. इन्विटेशन धाडलां बाय हे काय रिटर्न तुमी वचून मेळ्ळे? या तशेंच आमी आमचे तेंचे जाणवणदार आहा तांकां मेळ्ळा. आमी बाबूदय बेंब्र्याक मेवल्या, ताका इन्वायट केला. आमी तशेंच आमचे फादर मोजीन कोंकणी भाशेचो अध्यक्ष आहा ताकाय मेवला. आनीक थोडे जाण आमचे ग्रूप डिस्कशनान भाग घेतले. कोण? फादर मोजीनाचे कितें हाजेर तुमी जेन्ना गेला तेन्ना ताचे कडल्यान रिस्पॉन्स कसो आयलो? तो एका ग्रूप डिस्कशनान भाग घेतलो. तसोच आमचो पुर्णानंद च्यारी एका डिस्कशनान भाग घेतलो. उदय बेंब्र्याक तुमी जेन्ना मेळ्ळे तेन्ना तांचो रिस्पॉन्स कसो आशिल्लो? उदय बेंब्रे आमकां आमी मेवले ताका इन्विटेट करपाक. तो बरी गजाल म्हणटा, भास करुया आनी पळोवया कितें सांगलेल्यान बरेंपण येता तें पळोवया म्हणटा. पूण एक तुमच्या आतां जर फाल्यां अशें धरया तुमच्या त्या डिस्कशनाक सगळें डिस्कशन जावन एक मुद्दो आयलो की सद्याक आमचे साहित्य अकादमीन जें धोरण केलां तेंच सारकें आसा. देवनागरी आसल्यारच आमकां मुखार वचपाक जाय अशें जर कन्सेन्सस जालें तुमी मान्य करतले ते? I don't think that is the consensus right now because जर जालो जाल्यार म्हणटा आयक
ते म्हणजे एक कन्सेन्स जायना म्हणून कळता न्हू, कित्याक तेकाच लागून ज्यो 4-5 लिपयो ज्यो आहा त्यो एकठांय जाता फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज तांकां दिसता आपणाचें रान नाही जाला, दे हॅव स्टार्टेड दियर केसीस वेल, तांकां खबर आहा प्रॉब्लेम हुंय आहा ते, आनी ते बेसिकली एकठांय येता कित्याक म्हणजे तेंची बाजू मांडपाक, तेंची बाजू ते भाशेन देवनागरीचे आपले मांडटले. सो तेच म्हणटा देवनागरीचे जेन्ना बाजू मांडटले आनी ते तांकां कन्विन्स केले अशें तरी, आनी एक कन्सेन्सस जालो की सद्या आसतेच फुडें व्हरया जाल्यार तुमचे हे कितें आसतलें. लेट अस सी what comes out in the churning, मंथन एके भाशेचें कितें होच शकता पळोवया न्हू. आमी आमचीच बाजू अशी रायट आहा अशी म्हणून शकना, पळोवया आमचें कितें कशें कितें आहा तें, कोण कितें उलयता, कशें तें मंथनांतल्यान कितें भायर सरता. सो लेट्स कीप एन ओपन मायंड. आमी बरे मनान आपयल्या संमेलन, आमी हें संमेलन दुस्पट घालूंक करूंक ना, आमी संमेलन एकठांय घालपाक. आनी हांव परतून म्हणटा लिपयो फूट घालिना, हे पॉलिसी फूट घालता. जशें हांवें म्हणलां पयली पॉलिसी जी साहित्य अकादेमीन एक लँग्वेज एक भाशा एक लिपी ताणें फूट घातली, दुसरी फूट घातली हिंगा गोंयांत आमच्या ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट, तेच्या पयलीं आमी एकठांय हाडले कोंकणी खातीर. त्या दिसाक जेन्ना तेमी ते क्लॉज घातले, जस्ट इमॅजिन इफ दे हॅड टू से कोंकणी इज द ऑफिशियल लँग्वेज ऑफ गोवा, काबार जातलें, सगळे एकठांय आसतलें. देवनागरी म्हणटा मुद्दम घालपाक नाका आशिल्लो, तें तर गायना आसलें, तिंगा ती स्प्लिट जाली, तो एकवट तुटलो, एकवटाचे दोर अजून पासून तुटलेले आहा. यू मायट से इट ओके, वी आर हॅपी दॅट कोंकणी जाल्या, बट तो एक समाज जो आसा आनी एक ते जे वावुरलेले ते दुखलेले आहा काडीच, आनी हे दुख आनी ते आतां ओके पयलें कितें जालें इट डजंट मीन दॅट इट हॅज टू गो ऑन. मोलावणी करची गरज आहा, आनी आमी तेका लागून हें डिस्कशन केलां, भासाभास करया, कितें वाट सोदून काडया, हाव टू गो मूव अहेड. आपणाचें रिजीड स्टान्स ना, तें अशें जावंक जाय, आमकां स्टँडर्डायझेशन जाय, हेर 4 लिपयांक काबार करया, हें धोरण जावंक फावना. ओपन मायंड दवरून बाबा तांकां कितें कशें कितें करूंक जाय. आमी एक प्रपोजल मांडलेलो इस्कॉलांनी घाला फॉर मी, सो दॅट स्क्रिप्ट सर्वायव्स, बिकॉज तुज्यान कांयच करून तें ती कारण भायर उडया, तूं कितें भायर उडयता, यू आर 450 इयर्स 500 वर्सांची इतिहास तूं भायर उडयता, तूं रिजनलाची 200 वयर रोमासी भायर उडयता. इट डजंट हॅपन दॅट वे. सो सगळ्यांक बराबर कशें जे भाशेन आमी कोंकणी एज्युकेशनाचे वक्तार एकठांय आसले तेन्ना तेच भाशेन हो एकवट अशे भाशेन आमच्यान परतून रिबिल्ड करूंक जाता. ताका लागून आमी भासाभास करून तुका दिसता की 30 तारखे साकून 29 तारीख पसून सगळे भाशा आमचे आशिल्ले वांटून गेल्ले आहात, म्हणजे लिपयाच्या लागून वांटून गेले. तुका दिसता 30 तारखे जावन जर ताजो फुडलो दीस येतलो किंवा ताजो फुडलो काळ येतलो तेन्ना हे सगळे एकठांय येतले अशें तुका दिसता काय म्हण, अशी तुका आशा आसा? आशा आहा, होप आहा, बिकॉज आय बिलीव नथिंग इज इम्पॉसिबल. कितें आहा, हें संमेलन एक्चुअली कायद्या प्रमाणे 40 वर्सां पयलें जावंक जालें, 1987-1988 जेन्ना ही वन लँग्वेज स्क्रिप्ट पॉलिसी आयली तेन्नाच तें अपोज करूंक जाय आसलें. मातशें काळ लागलो, बट जावं इट्स नेवर टू लेट टू डू समथींग स्मॉल दॅट वील हॅव बिग इम्पॅक्ट. म्हाका दिसता आमी सी डोंट फॉरगेट देवनागरीचे कोंकणीचे फकत 15% आहा, कितले 15%, आनी उरल्या त्यो 5 लिपी जावन आसा 85%. सो हे संमेलनाक आमी एकाय आपयल्या कोणाक आमचे साहित्य अकादेमीक उलो मारला तूं रिप्रेझेंट जावं म्हणून, कितें बिकॉज तेमी आयकूंक जाय हो 85 लोकांचो उलो. न्हय कोण एकलो एक भाशा कितें सांगता 15% सांगता तें, आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह कितें सांगता तें आयकून घेवंक जाय. हें साहित्याचें काम. तुमी एकूच लॉबी करून एक कोटरी करून सद्याक कोंकणी एडवायझरी कमिटीचो जो मेंबर आसा तो मेंगलोरचोच आसा, बाबा मेल्विन आसा, तो येतलो सांगता तें. आमी ताका सगळ्यांक इन्विटेशन धाडलां. तें कितें आसा ताका लागून म्हणटा हांव ही साहित्य एक एडवायझरी दवरल्या सगळे 5 लिपयांक तें सारकें ना. एक लिपयांक एक कोंकणी एडवायझरी बोर्ड आसूंक जाय तेजें साहित्य उत्पन्न करूंक. आतां ही कोंकणी एडवायझरी बोर्ड कशी मॅनिप्युलेट जाता ती सांगता तुका हांव. कशें तेंचो टर्म 10 वर्सां, तेंचो टर्म 10 वर्सां. 10 वर्सां नवी कमिटी काडटा. नवी कमिटी कशी काडटा, आउट गोईंग कमिटी इनवायट्स पीपल आनी सिलेक्ट एक करता. सिलेक्ट कशें करप तें, सिलेक्ट जे मनीस हू आर फेवरेबल टू देवनागरी दे ओनली गेट रिप्रेझेंटेशन देर.
सो तुका हे ना you are- फेवरेबल डेव्हलपमेंट तांचे पॉलिसीज आहा देवनागरी लँग्वेज आमचे स्क्रिप्ट ऑफ no, that is not a thing. Actually, this is what I'm trying to tell you. बट तांचे धोरण ते आसा न्ही कोणाचे साहित्य अकादमी धोरण ते आसा देवनागरी हीच आजी कोंकणीची प्रमाण भाषा अशें साहित्य अकादमीचो स्टँड हे आसा पॉलिसी आसा सो तेच दिमाड कडेन दुसऱ्याक आपोवपाचो प्रश्न ना. पहिले तशें नासलें तें. ते आपयतात कोंकणी साहित्यिकाक आपयतात पहिले तशें नासलें तें. पहिले ते 10 जाण चूज केले एके लिपयेचे दोग जाण काडप एके लिपयेचे म्हणजे दोग जाण देवनागरीचे दोग जाण रोमीचे दोग जाण मलयाळम आणि अजून पासून तशें चलता तें बट काडटा आसतना ते कितें करता दे सिलेक्ट दे गिव दॅट ओके तूं रिप्रेझेंट फॉर जस्ट हांव तुका हें करता ते तशें करनात ते करतात केरळांतले दोग जाण हय कर्नाटकांतले दोग जाण गोंयचे दोग जाण अशें काडटात इट इज नॉट कन्नड स्क्रिप्टींतले दोग जाण मल्याळम ना स्क्रिप्टींतले गोंयचे दोग जाण केन्ना ना गोंयचे चौग जाण आसता ओके गोंयची चोख जाण बिकॉज वाय बिकॉज ऑफ द स्क्रिप्ट बट स्क्रिप्ट जाल्या बसून दे आर गिविंग रिप्रेझेंटेशन टू कर्नाटका दे आर गिविंग रिप्रेझेंटेशन टू Yes, केरला that is तें सांगता तुका ते representation fair ना because when the selection process is done it goes wrong because ते मनीस जे चूज करतात ते तेका लागून हांव कितें म्हणटा देवनागरीची देवनागरी दवरा कोंकणी एडवायझरी बोर्ड रोमीचे साहित्य डेव्हलप जावंक जाय रोमीची कोंकणी एडवायझरी बोर्ड आसूंक सो जाय हांव तुका हें करना कितें तुजें म्हणणें आसा तें भायर उडयना पूण म्हाका एक सांग अशी परिशदे घेवन किंवा संमेलनां घेवन हो प्रश्न सुटो जावप शक्य आसा काय निमाणे कडेन कोर्टाक वचूनच हो प्रश्न सोडोवपाचो ना हो प्रश्न म्हाका दिसता आमच्यांनी सुटोवंक जाता सादो प्रश्न ते व्हडले प्रश्न ते ओके बिकॉज यू हॅव टू सिट डावन आमी एक आतां केन्ना हे भाशेन बरे भाशेन डिस्कशन तुका बोवाळ मारप तेका बोवाळ मारप तें जायना आय हॅव रियलायज दॅट वी शूड कम टुगेदर सिट डावन डिस्कस तेका लागून हांव वचोन मेळत आसा लोकांक आमचे भाशेचे जाणवणदार उदय बाबाक आमी कित्याक केल्या मेळोंक बिकॉज टू ब्रेक द आयस अँड टॉक प्रॉपरली ओके so that through this discussion something will come out. I have met her father Mozin because म्हाका दिसता आनी हांव खर सतमानता कितें उलोवन हो विशय सोडूंक जाता ओके देट विल बी सम अंडरस्टँडिंग बिकॉज आमी एकामेकाक पयस रावन दिस इज रॉंग म्हणल्यार जायचें ना प्रोटेस्ट केले आनी बोवाळ मारली इट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट लायक दॅट ओके सो ह्या हाजेरच आमी ही आमची चर्चा थांबयतात कॅनडीन म्हणलें तशें की ज्या वेळार खंयचेय वाटो बंद जातात तेन्ना एक तर संवादांतल्यान ह्यो नवो वाटो कशो तयार करपाच्यो ताजेर मार्ग काडप शक्य आसा सामकेच जर वाटच बंद केली जाल्यार सगळेच आडून उरता सो आडून उरचे न्ही हाजे खातीर एक नवी वाट तयार करपाची आनी तुमी तें करपाक सोदतात येस येस ताजे खातीर म्हाका दिसता आतां तुमचे संमेलन दिमाड कडेन येतले कितें आनी कशें येतले ते त्या दिसा संमेलन जातलें त्या दिसा कळटलें हांव तुजे माध्यमांतल्यान मागता गोंयच्या लोकां कडेन बघून कोंकणी मोरयां लागीं सगळ्यांनी तुमी येवचें ह्या संमेलनाक हो कोंकणीचे एक मोठे दबाजीक सुवाळो आनी कोंकणीचे मोगान तुमी सगळ्यांनी येवचें आनी आयकोचें हे भासाभास कशी जाता तुमचे फॅमिलीक घेवन येवचें तुमच्या भुरग्यांकूय घेवन येवचें कित्याक सगळ्यांक आहा थिंगा भुरग्यां जाणट्यांक तांकां डिस्कशन आहा भुरग्यांक युथाक थिंगा कॉम्पिटिशन्स आहा आनी आमी तुमचे पासत आख्या दिसाची जेवणाची खाणाची पिवणाची सगळी बंदोबस्त केल्ली आहा च्या आसतली स्नॅक्स आसतले दनपारां जेवण आसतलें सांजे एक परतून च्या आसतली सो हे या एक दीस कोंकणीचे मायंडचे वेगेन सारा आनी आयकोया आमचे हे संमेलनांतल्यान कितें बरेंपण येता तें सो ह्या हाजेर आमी ही चर्चा थांबयतात एकच की निमाणे कडेन खंय ना तरी तूं संवाद सुरू जाला आनी ह्या संवादांतल्यान म्हाका दिसता कितें जर एक ताजेर तोडगो आयलो जाल्यार गोंयांत कोंकणीचे जे लोक आसात ताचे भितर जे दोन वांटे जाल्यात ते एकठांय येवन एक घटमूट कोंकणी जावप शक्य जातलें आनी ती जावची अशें म्हाका दिसता रोमेवाल्याचे ओपिनियन आसतलें म्हजे सारके नागरेवाल्याचे ओपिनियन आसतलें सो हाका लागून म्हाका दिसता असो संवाद जावप गरजेचो आनी तो बरे भशेन जावचो इतलेंच मागतात आनी तातूंतल्यान आनी कितें तरी बरें येवचें आनी कोंकणी ताजे फाटल्यान कोंकणी आनीक फुलची आनी उदरगतीक पावची इतलेंच म्हणटात आनी आमी चर्चा थांबयतात कन्नडी देव बरें करूं शांती बरें आनीक आमचे सगळे पळोवप्यात तांकां देव बरें करूं पळयत रावात गोमंतक टीव्ही